येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखोळ्याचे हेडलाईन्स। आयतारा ताळगावच्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विषयांचेर पेटले होमकाण। कोयर पिट्टा ताळगावकरांक थळावे मागतात सुटावो। केपे काजुवाडो मोरपिल्ला वाठारात माणकुल्या भुरग्यांची शाळा भरता मोडक्या घरात। शाळेची जाल्या अवतिकाय भुरग्यांक सोसचे पडटा त्रास। जागो दिवन सुद्धा कळाव कित्याक विचारतात फुरियोज जाल्ले थळावे। भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीचे दुसरे आवृत्तीत गोवा पुलिसांनी कुट्टाळी विलेजर्स SWSC हारायलो 2-1 गोल फरकान। मडगावचे चौगुले खेळा मैदानाचेर रंगली फुटबॉल सर्त। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। ताळगावच्या ग्रामसभेत उदकाच्या विशयाचेर बरेच होमकाण पेटले। ताळगाव वाठारात 10 मीटर रस्तो कित्याक वाडटा तो 6 मीटर करात। सगळ्यांकच उदरगत जाल्ली जाय। थळाव्यांकच आधी उदक सारखे मेळना ते भायर प्रकल्प हाडटात। सेसी रॉड्रिगीसान ग्रामसभेत तिडक उक्तायली। आमचे मॅडमीन पासून तुम्ही ऐकलं असेल असेंब्ली पासून तीन पॉइंट आउट केलं सो दॅट सॉर्ट आउट करपाक जाय। बट हियर वॉट हॅपन्स इज आमचे गांवचे लोक येता आपणाचे प्रॉब्लेम्स घेऊन दे आर नॉट गेटिंग अ चान्स टू स्पीक बिकॉज ऑफ दिस सेसीर। हे येता की ते 3 महिन्याच्या उपरांत येता आणि हिंगा बोबाव केलो एक लाईट मेळ्ळी गेले ते। द प्रॉब्लम वी हॅव टू सॉर्ट आउट। Our village panchayat is working as a team from the day one. It is not that we are not doing anything. एक गाबेजाचा इश्यू पासून येयलो रात्यांपासून आमकां सांगले की गाबेज हिंगा थिंगा पडलेली आसा। आमी तेंचो फोन घेता आणि वी सी दॅट वी रीच आउट टू द पॉइंट अँड वी क्लियर एवरीथिंग। एक प्रॉब्लेम कितें गाबेजाचा प्रॉब्लेम जाता म्हणटा तो कोण करता आमीच करता। आमचे घराणे तर आमी साफ करून शिकली जाल्यार न्हू ते वचने जावचे ना। वाटेर इतलो कचरो पडचो ना त्यामुळे आमकां इतली सगळं डस्टबिनां दवरूंकूय मेळची ना। इट इज बिकॉज वाय डस्टबिनां दवरता थिंगासर आमचोय लोक उडयता भायलोय लोक येवन उडयता। इट्स नॉट ओन्ली आवर पीपल वाय इट इज बिकॉज सगळे डस्टबिनां जर आमी शोवून मारले जाल्यार गार्बेज स्प्रेड जातलीच। बट दीस प्रॉब्लम इवन फॉर तालिगांव पीपल हॅव टू बी सॉर्ट आउट नॉट ओन्ली द विलेज पंचायत। मेगा कन्स्ट्रक्शन्स येता तालिगांव विलेज एरियान अशे इश्यूज काडलेले आहा। हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाय म्हणून CMA कडच्यान फुडें घातला एंड वी आर होपिंग इट विल डेफिनेटली। कितें प्लॅनिंग घातला प्रपोजल कितें घातला? प्रपोजल तेणी घातलेले आसा मोस्टली सोसायटी जावन आमची हायटूय उंच आसा आनी वॉटर पंपींग शॉर्टेज बारीकूय उदक येता म्हणून खूब जाणांचे प्रॉब्लम जाल्लेले आसा। बट टू दीस एक्सटेंट MLA जेनिफर मंसरार इज टेकिंग अ इनिशिएटिव्ह टू फिनिश दिस प्रॉब्लम सून एज पॉसिबल। 10 मीटर्सच होतले बट आमच्या गांवांत रोड आसपाक जाय। टू कार्स कॅन बी फाउंड। बट लँड इश्यू तुमकां सॉल्व जातलो बाबा जमीन जाय न्ही 10 मीटर्स रोड 10 मीटर्स वाडयत जाल्यार आतां कितें डेव्हलपमेंट करता जाल्यार सायड बॅक तुका सोडचेच पडटा। पयलीं गव्हर्मेंट सायड बॅक बी कित्या खातीर आसा इट इज बिकॉज ऑफ दॅट ओन्ली एक्वायर गव्हर्मेंट केन्नाय करपाक शकता। डेव्हलपमेंट तर सगळ्यांकच जाय। आतां तुमी पळयला तुमी म्हाका सांग पत्रकार बाबा तुमी सांगपाचें की 10 मीटर रोड आसले कोणी पार करून गेलो कितले डिफिकल्टी जाता। आतां एकट्यान सांगलेलें आहा की एम्बुलन्स एक हें करपाक कितले त्रास जाता। सी म्हणपाक इट इज व्हेरी इजी प्रॅक्टिकली हांगा 2 शब्द सांगले आनी 10 जाणांनी ताळयो मारल्यो म्हणटा तशें जायना तें। एंड ऑफ द डे लोकांक डेव्हलपमेंट जाय। आदल्या पंचायतीन आदल्या ग्रामसभेन आमी एक रेजोल्युशन मांडलेलो की आमच्या वाठारान उदक ना लोकां कडेन। उदक नासतना तुमी कोणाकूय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिनाकात। न्ही पळय कन्स्ट्रक्शन आहा ती येवंक उपकारो ना तरी पूण हें कितें करता न्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिता। एक पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेणी दिला आतां 150 फ्लॅट येवपाच्या मागीर थिंगा आनी 500 फ्लॅट येवपाच्या। आमी पळय ऑलरेडी तालिगांव रावता त्या लोकांनी उदकाक कितें करपाचें?
कळ्ळें म्हणजे आमकां उदक मेळना पूण तुमी नया लोक हाडटा आमच्या वाड्यान आमच्या गांवान आनी तांकां उदक दिवंक सोदता. आमी इचारता तितले सरपंच म्हणटा की सेक्रेटरीक विचारा नाजाल्यार कोणाक दुसऱ्याक विचारा, सिडनी आन्सर करता आनी अवली गजाली जाला. हें कित्याक जाता? कित्याक आमचो पळय आमदार आहा त्या आमदारान कितें केलां, लोकांक हाडला आनी पयशे भरल्या निवडून हाडला आनी हे पळय मनीस आहा ते आतां पंच मेंबर आहा पळय तितले तेजे फुस्तार ते निवडून येयल्या. तेजे फुस्तार निवडून येयल्या उपरांत मागीर तांकां कांय उलोवंक जायना आनी कांय सांगूंक जायना. म्हणून आमी एक 39A आमचे PCP बिलाचो 39A पळय पॉयंट काडलेलो, कोणूच तेजेर उलोवंक सोदिना. रोड आता विलेजीन न्हू 10 मीटर रोड कित्याक जाय? द मेन अप्रुवल इज फॉर 6 meters. You give permission for 10 meters only when there is a builder lobby that wants to construct a big building. And that we all know in the village why this 10-meter roads are being done. आता you can see that full stretch constructions are happening one after the other. आणि because of the rise in construction आम्ही पळयल्यान उदकाचे प्रॉब्लेम हा, पावर सिटी इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम हा, सुवेजाचे प्रॉब्लेम हा. सुवेज पासून शेतांनी वयता एक कितलो वर्सां आमी लायक झगडटा आमी. देन फ्रॉम देर इज गार्बेज इश्यू. हे इश्यू जे हा वाढत हा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. केपें काजूवाडो मोरपिला वाठारांत माणकुल्या भुरग्यांची शाळा एका मोडक्या घरात भरता. गिमांत भुरग्यांक खळ्यात बसून शिक्षण घेवचें पडटा, पूण पावसांत धांवपळ जाता. शाळेक राखणे वणटे जाग्यार ग्रीन सेफ्टी नेट बांदला. पुराय घरात गळटी लागिल्ल्यान पुस्तकांय भिजतात. जाल्यार ह्या 4 वणटी भितर भुरग्यांची बाई भुरग्यांचो फुडार घडोवपाच्यो सर्कसी करता. बऱ्या वातावरणात शिक्षण घेवपाचो भुरग्यांक हक्क ना वय? जागो दिवन सुद्धा कळाव कित्याक? थळाव्यांचे प्रस्न. पळयात केपेचो शिक्षण वनवास दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. केपें तालुक्यांतल्या काजवाडे हांगासरल्या एका शाळेक अजिबात म्हणटा तशें सरकाराचें लक्ष ना अशी स्थिती आसा. गेले कितलेशेच वर्सां जाले लोक गांवांतले म्हणटा की आमकां स्कूल जाय, आमची भुरगीं शाळेंत बरी तरेन शिकपाक जाय, पूण दुर्दैव अशें की ह्या गांवां स्कूलच ना. ह्या लोकांनी स्कूल बांदपा खातीर स्वता जावन जागो दिलो, तरी पूण सरकारा कडेन ह्यो ज्यो जागो दिल्लो फायली आसा त्यो फायलीच गायब जाता. ह्यो खंयच्यान गायब जाता आनी कित्याक गायब जाता हाजो मातसो नामो निशाण मेळना. पूण हाज्याच उलट परिस्थिती अशी सद्याक आज ह्याच गांवांत सुमार 33 भुरगीं आसा आनी ह्या 33 भुरग्यांक कोणाच्या तरी एका घराक शिकोवचें पडटा. आनीक थोडी भुरगीं अशीं आसा की ती वरांड्यार शिकपाची तांकां सामकी इतली पाळी भयानक पद्दतीन आनी भयानक रितीन ती पार पाडटा की जी वरांड्याचेर बसतात तांकां जर तर पावसाच्या टायमार उदक बसता, झड बसता म्हणून एक खंयची तरी एक नेट हाडून लायला. पूण पावस येता त्या वेळाचेर पावसाचें उदक भितर सरता, पुस्तकां पिड्यार जाता, भुरगीं भिजतात आनी अशा परिस्थितीन शिकप कशें? ज्या घरा बालवाडी शिकयता पळय तें तरी सामकें बरें आहा घर? ना ते घर आतां वाशी मोडले कडेन आहात. आमी कितें करतात, वाशी गेल्यार आमी एक वांस घालतात, अशें करून भुरग्यांक शिकयतात आनी ते भुरगीं मारता बोवाळ गरमेन जायना सिजना बी. वयर प्लास्टीक अशें कित्याक घातला? ते हेका लागून उदक पडटा न्हू भितर गळटा. वाशी मोळे म्हणटा सकयल वयर जातात न्हू नळे, तितून मागीर उदक पडटा सकयल. भुरगीं मागीर बोवाळ मारतात, बूक भिजले हें जालें तें जालें म्हणून. आनी लायट बीन वेवस्थीत आहा भितर? सद्या आनी लायटी दोन बल्ब कितें घेतले दिसता न्ही रे, 2 पॉयंट आहा. आनी कितें फॅन बीन कितें आहा तशें कितें? आनी एक मेजाळ लागतलो. हांगा भायर वरांड्या शिकयता थिंग फॅन आहा? ना. कितें सद्या कितें तुगे प्रॉब्लेम कितें? म्हाका सद्या घर रावपा जाय, ते लागून आतां चार्टी काडपाक येता, घर काडपाक येता चार्टी हें करून मोडून. मागीर म्हाका आतां करना न्हू. तूं घर बांदना खंय कित्याक रावल्या? शाळेन भुरगीं शिकयता न्हू, कितें मागीर हें करूं, शाळा जातली अशी म्हणून आमी म्हणत आहाय न्हू, जातली म्हणून. आनी कितें पावसाचो प्रॉब्लेम बीन ह्या टायमार फेस करचें पडटा तुमकां भुरग्यांक? पावसाक भुरगीं भायल्यान वारान जर शिकयता आसल्यान तांकां वाजड मारता. कापेत बांदला म्हळ्यार तितूंतल्यान सुद्दां लायट फॅन लायटी सारकें कनेक्शन नासल्यान तांकां तोय त्रास जाता आनी वाजड मारली जाल्यार भुरग्यांक शिकोवपाक मेळना. आनी 2 क्लासी तेकून जाल्ल्यान 4 क्लासी चलता, 2 वर्ग आसा, ते बी वारान जर शिकोवपाक पडले कारणान भुरग्यांक खूब त्रास जाता.
आनी एक्टिविटी बी कितें करतलो जाल्यार इनडोर एक्टिविटी बी करतलो जाल्यार तांकां त्यो घेवपाक मेळना कित्याक भुरगीं खूब आसा आनी जागो बारीक आसा. सध्या फाटल्यान तुमी म्हणले प्लास्टीक म्हणून पूण पयल्या नेट लायिल्ले आसा, नेटी लागून कितें उदकाचो डस्टबीन मारता काय कितें? हय मारता, वाऱ्याचेर डस्ट भितर वयतलेच न्ही ते. आनी भुरग्यांक बुकां भिजपाचें, भुरगीं भिजपाच्यो घटना घडटा. वाजड मारले जाल्यार बेंची भिजतात, बुकांय भिजता. आनी बेंच तरी कितले जाय आसा तितले तरी आसा तुमकां? बेंचीस आसा. स्कुलाचो विशय तुमी केन्ना ऑफिसां बी केन्ना उलोवप जालें, गेल्ले बी केन्ना तुमी? हय गेल्ली. कितें सांगता तुमकां? आमकां सांगता ते जाग्याची आड म्हणटा, जागो दिलो म्हणून सांगले तांकां. ते म्हणटा फायल आपल्या कडेन पावना म्हणटा. आमी पयलीं सांगताली फायल दिला पण ती खंय पावली ती खबर ना. थंय म्हणटा ते फायल आपल्या कडेन पावना म्हणून. पूण तुमी खंय दिल्ली? सध्या आतां तुमकां हांगासर कितें स्कुलाक जेन्ना अशें घराच्या परिस्थितीन चलता स्कूल, कितें पुरो प्रॉब्लेम कितें तुमकां येता आनी कितें? भुरग्यांचा आमकां प्रॉब्लेम जाता. पेरंटाची शाळा ती म्हणटा आपल्याला शाळा घर आपल्या जाय म्हणून. भुरगीं आसा भरपूर, मागीर तांकां बसपाक त्रास जाता. ही बाउंड्री रोडाचे मागीर आपल्या चिऱ्यान लागून जा त्या माडा सकयल मातशें आहा मागीर सारकी बाउंड्री. कितें हें? प्लॉट तो शाळेक शाळा बांदपाचो. हय, कोणी तुमी लोकांनी दिला? लोकांक आमी दिला. कितलो सुमार दिल्लो अंदाजे? 2 स्क्वेअर मिटर कितें आहा, 400 स्क्वेअर मिटर. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पुलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन गंभीरतायेन करचें, पालिकेन ही कामां जबाबदारेन करची, म्हापशेकारांनी मागला. 2 दिसां आदीं म्हापश्या कोयरा राशीत मनशाची कूड सापडली. त्या उपरांत म्हापश्या कोयराचो विशय पेटपाक लागला. नितिक्षा गांवकारान म्हापशेचे नगरसेवक आनी वेवसायिकांकडल्यान म्हापशेची वास्तुस्थिती जाणा जावन घेतली. पळयात तो रिपोर्ट. म्हापसा वाठार हो सुंदर असो वाठार आणि म्हापशेचो शुक्रारचो बाजार हो सगळ्यात फामाद. गोंयभरच्यान लोक हांगा बाजार करपाक येता. पूण आयज जर आमी म्हापशाची परिस्थिती पळयल्यार जाल्यार ती एकदम गंभीर आसा. म्हापसा वाठारान आमकां वयता थंय कोयर दिश्टी पडटा. खंय तरी नगरपालिकेन हो कोयर जो आसा एवरीडे क्लीन करपाक जाय, पूण हो एवरीडे आमकां क्लीन गेल्लो पळोवपाक मेळना. वयता थंय फक्त घाणीचो वास पळोवपाक मेळटा. काल आमी म्हापशान जे युनियन फार्मसी आसा त्याच्या मुखार जे गार्बेज सेंटर आसा थंय आमकां एका अनवळखी दादल्या मनशाची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेन सापडली. आनी नगरपालिके खातीर ही खूब लज्जास्पद गोष्ट आसा. कित्याक तर ही जी गार्बेज सेंटर आसा हांगा इतली लोक हाडून गार्बेज उडयता. लोकांनी म्युनिसिपालिटी एवरीडे ती क्लीन करपाक जाय. खंय तरी एवरीडे ती गार्बेज जर क्लीन केल्ली जाल्यार अशी घडणूक म्हापशान घडची नासली. सो म्हापशान आनीकूय जे ब्लॅक स्पॉट आसा ते खंय तरी म्युनिसिपालिटी एवरीडे क्लीन करून म्हापशा एक गार्बेज फ्री करपाची गरज आसा. कर्मचाऱ्यां मिस्टेक 2 मनशांची, 2 हेची जे आमचे डिपार्टमेंटाची, एक म्हणजे डिपार्टमेंट को सांगा म्हणजे सगळ्यात मेन म्युनिसिपालिटी आमची, जे म्युनिसिपालिटीची साफ सफाई करिना पण जे टायमार सगळें सामान काडिना. आतां हांगासून तुमी पळोवंक शकता आमच्या टायमार हांगासर कशे पद्दतीन जाला ते. सो हे कोणी काडपाक जाय? लोक उडयता बरोबर, आपूण काडपाक जाय कोणी तरी न्हू म्युनिसिपालिटी. सो हेचे सरावंडींग जे लोक आहा पळय त्या लोकांक हेचो प्रॉब्लम. आतां डेंग्यू आजकाल वाडला मार्केटांत सगळ्याक तुका. सो हे जर साफ सफाई जाली जाल्यार हे गोश्टी घडच्यो ना. आतां हितून दुसरी गोश्ट, जे लेबर आमचे सिरसाटा कडचे बसता, जे आसा पळय पयलीं सिरसाट बिल्डिंगे कडेन बसता, इवन कॉर्पोरेशन बँकेच्या भायर थंय तुका सगळे लेबर जे आहा ते भायले. हे परत प्रांतीय लोक ते हांगा कामाक येयल्ले आपले आसा, बरी गोश्ट पोटा खातीर. पूण तेंचे कांय व्हेरिफिकेशन ना. म्हाज्या रेस्टॉरंटाचेर 2 भुरगे येवन गेले खूब तुका, पूण काम करून गेले हांगासर तेंगे ना. पूण ते खंय गेले ते खबर ना. म्हणजे हांगा अशे लोक आसात जे आमच्या गोंयांत की बाबा कोण आसा तेच खबर ना आमकां. आनी हे मनीस कितेंय करूं शकता. आतां तो मनीस ताका कोणी मर्डर केला काय तो बाबा आपूण सुसायड केला तो कितें जाला कांयच खबर ना कोणाक. सो हेजो शोक कसो लायतलो? तो एक लावारीस म्हणून जाला थंयसर. सो लोक आसूं कोणा पाट पुलीस जावं तुका आश्वासन आमच्या म्हणटले आसूं तो मेलो तो गेलो, पूण कोण मेलो? तो कोणाचो जर फॅमिलीचो कोण तरी आसतलो मनीस, तो तेजी कोण आवय बापूय भाव भयण भुरगीं कोण तरी जी आसतली. सो ही चवकशी जावपाक जाय. आनी हांव परत एकदां गोवोरमेंटान आमच्या पुलिसां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की ही जी पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्माची आहा टेनन्सी सगळ्यांची चेक करपाची गरज आहा. म्हापसा कोयराचे केंद्र न्हू, पालिका आपले परीन नितळसाण दवरपाचो यत्न करत आसता.
पूण कांय समाज विद्वट्टे बेशिस्तीचे दर्शन घडयतात. थळावो नगरसेवक साईनाथ राऊळ सांगता. नगरसेवक शशांक नार्वेकारान वेगळे मत मांडला. कणे विकता त्याच्या वयर जी शॉपां आसा थंय एकदा म्हाका दिसता 1.5 वर्स पयलीं एक डिकम्पोज बॉडी अशीच सापडलेली. शॉकिंग इन्सिडंट हो, कित्याक ज्या एरियेन आमी रेग्युलरली गार्बेज कलेक्शन आनी ड्रॉप सेग्रिगेशन जावं डंपिंग करता जावं कलेक्शन करता त्या जाग्यार डिकम्पोज बॉडी सापडपाची हितून क्लियरली कळटा की आमचे जे वर्कर आनी सुपरवायझर जावं जे इंजिनियर आहा जे मॅनेज करता पळय गार्बेज कलेक्शन तेंचे इतले हेफेजर्ड आनी इनकम्प्लीट काम जे आमी कंप्लेन करीतूच आसता हरशी म्हणून, पण हे आनीक म्हणजे आयकून कितें तरी वीट कशी दिसता की तो मे बी पडला थंय तेन्ना जितोय आसतलो, पण आमी इतले दीस आतां डिकम्पोज जाल्या बॉडी ते अजून कळोंक ना. पण इतली खराब कंडिशनान बॉडी सापडलेली आयडेंटिफाय करूंक जायना आनी भितर त्या कलेक्शन सेंटरान कितले तरी दीस म्हाका दिसता आमचे स्टाफ नाल्यार हे वचोंक नासतले. जर हे कलेक्शन पॉयंट अशें मेंटेन जातले जाल्यार ते कलेक्शन पॉयंट नासलेले बरे. काल जो मार्केटान म्हापसा मार्केटान डेड बॉडी फावंड जाली मेळ्ळी त्या बद्दल जो इन्सिडंट घडलो तेच्या बद्दल सांगपाक सोदता इतलेंच की एक्चुअली थंय गार्बेज पॉयंट जो आसा तो गार्बेज पॉयंट न्हू, तो क्रिएट जाला सध्या. जशें घर टू घर गार्बेज कलेक्शन जाता तशें मार्केटानूय कलेक्शन जाता. तुमी मुद्दम रातच्या टायमार वयचे आनी सकाळच्या टायमार वयचे, कारण रातच्या टायमार आमचे सगळे लेबर्स जे आसा ते काम करता, भरून व्हरता, सगळे ड्राय वेट सेपरेट व्हरता आनी सकाळी परत आमचे बायलां सारणी मारता आनी क्लीन करता मार्केट. तो जो एक स्पॉट जाला पयलीं थंय बेलपुरेचे गाडे बीन आसले, कारण हांव ल्हानपणा पासून पळयता थंय गाडेज बीन आसले आनी आतां आसा, लोक म्हणटा थंय बेलपुरी खाता हे चालू आसा कितें ना कितें, पण थंय जो मेन स्पॉट जो गार्बेजाचो जाल्लो आसा तो म्हाका दिसता लोक हाडून उडयता. आनी रातचे आमी पळयतले जाल्यार थंय आमचे ट्रक तुमकां पळोवपाक मेळटले की डेली क्लीन करता. हे खातीर आमी म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी किंवा म्युन्सिपालिटी वर्कर जे आसा ताका दोश दिवंक शकना. दुसरी गोष्ट जी आसा ती एक दुर्दैवान घडल्या. आमी पळोवपाक वयता फाटल्या वर्सा आमकां फाटल्या दिसांनी चेअरपर्सन जी आसा ती पुलिसांक घेवन रातची थंय भोंवताली, कोण पियोंक बसता कितें बसता, रातचे पियोन बसतात न्हिदतात तांकां हे करपाक, अशें करून ते परत परत करतात आनी रातची थंय आमकां अशें कळोन येयलें की लोकां फोडप आनी त्या रुमान वचप अशें करपाक तेंचो प्रयत्न चालू आसतालो. त्या खातीर ही एक इन्सिडंट घडले, हेचेर कारवाई म्हणजे पोस्टमार्टम जो आसा तेचे वरसून कळटलें कितें जालां तें. पुलिसांनी थंय धांव घेतली, मागीर आमचे चेअरपर्सन आसा, मागीर आमचे म्हापशेचे नागरीक जे आसा तेंच्यांनी धांव घेतली. हो इन्सिडंट जो जाला एक्चुअली म्हापशान जावंक जायना आनी ह्या फुडें जावचो न्हू, हेचेर आमी प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. 125वें दामोदर सप्तकाक सुरवात जाली. भाविकांनी व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयलो. देशभरांतल्यान भाविकांनी वांटो घेतलो. पळयात कांय उमेदीचे खीण. वास्को भजनी सप्ताह उत्सवाक वेगवेगळ्यो विधी करतात. आदी मिरवणूक काडटात, तातूंत अभिषेक केल्लो नाल दामोदराच्या देवळांत व्हरता. ताचे वांगडा गोपाळ काला हो नृत्य प्रकार सादर करता. मिरवणूक सोंपतकच खारेवाड्यार दर्यादेगेर नाल्ल विसर्जीत करता. पोरण्या नाल्लाचे विसर्जन जाले उपरांत हो पंगड देवळांत परत येता, भजन जाता आनी नव्या नाल्लाचो अभिषेक करतात. दामोदर सप्ताहाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आमी दामोदर सप्ताहाच्या निमित्तान देव दामोदर दर्शन घेवपा खातीर हांव आयिल्लो. त्या बरोबर आमदार बाबदाजी साळकार, शंकर बामोणकर हे दोगूय जाण आसा. आमी एकंदर पळयता की वास्कोचो दामोदर सप्ताह हो तसो पयलो उत्सव. गोंयभरच्यान लोक ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान हांगासर येता आनी हेका स्टेट फेस्टिवल करचे म्हणजे आमच्या दोनूय आमदारांची मागणी आसा, संकल्पाची आहा, नाजीची आहा, स्टेट फेस्टिवल करते. दोगांयनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन फॉलो अप करून फुडल्या वर्सा पर्यंत स्टेट फेस्टिवल
फेस्टिवलाचो दर्जो दिवचो आनीकूय बी बऱ्या पद्दतीन आमी फेस्टिवल हे मनोवपाक शकतले चड मोठ्या प्रमाणात लोक हांगासर येवपाक शकतले. आमी वार्षिक सप्तका आणि आयज पळयता जाम बाबाचो चरणी आमी नमन करपाक येयल्ले आसा आनी हे फावट 125वा सप्तक उत्सव आनी म्हाका दिसता कितलेशे भावीक आयज रातभर हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक आसतले. देव दामोदराक वंदन करून सगळ्यांक घालता. आयज आमचो 125वो सप्ताक उत्सव आहा तो बरे भाशेन हे जालो आनी विविध कार्यक्रमूय जाले आनी देव दामोदरान आमचेर इतको व्हडलो आशिर्वादूय दवरलो की समाप्ती पर्यंत आयज पर्यंत काय हे जावंक ना आनी बऱ्या भाशेन उमेदीन भुरग्यांनी सगळ्यांनी गोपाल काल्याक भजनांक दिंडेक पार्टिसिपेट जाले आनी आमच्या सप्तकाक खूब उत्सव वाडलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीचे दुसरे आवृत्तीत गोवा पुलिसांनी कुठ्ठाळी विलेजर्स SWSC 2-1 अशा गोल फरकांनी हारायलो. मडगावच्या चौगुले मैदानाचेर ही फुटबॉल सर्त रंगली. खेळाच्या पहिल्या सत्रात गोवा पुलिसांनी 1-0 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या सत्रात अटीतटीची झूज चालू आशिल्ली. शेवटाक कुठ्ठाळे विलेजर्स SWSC 2-1 अशा गोल फरकान हारोवन गोवा पुलिसांनी भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीचे दुसऱ्या आवृत्तीत जैत जोडले. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्ल्यान फाटल्या 24 वरांत राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी कमी चड पावस पडला. पूण अजून मेरेन वादळी वाऱ्याची वा गजगजतेल्या पावसाची नोंद जावंक ना. हवामानाचो अदमास. फुडें पळयल्यार फुडल्या 7 दिसांच्या अदमासाक लागून गोंयांत कमी चड पावस सुरूच उरपाची शक्यताय आसा. तापमान स्थिर उरतले. चडांत चड तापमान सुमार 31 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सेगीत पावस पडत असलो तरी हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. पूण खर पावसा वेळार हुंवार येवपाक शकता आणि तात्पुरते येरादारीक आडमेळी येवंक शकतात. हाका लागून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. येता त्या सप्तकात हवामानाचो अलर्ट वाडयलो ना. कमी चड पावसाची शक्यताय. हवामान बरेच दमट उरतले. सोमारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.